जेजू जिवन जातच आनी एक दीस नाश्तो तांचो जातच जेजू पेद्रूक 3 पावटी तूं म्हजो मोग करताय हो प्रश्न विचारता. 3 पावटी कित्याक? जुदेवांचे चाली प्रमाणे जेन्ना एक चड म्हत्वाची गजाल आसता तेन्ना तुवें 3 पावटी उचारूंक जाय. देखून जेजू 3 पावटी ताका प्रश्न विचारता. कित्याक जेजू कितें करूंक वेतालो तें पेद्रूक खबर नासलें. जेजू पेद्रूक ताच्या शिसांचो मुखेली म्हूण नेमूंक आसलो आनी जेजू ते खात्री करूंक पेद्रूक 3 पावटी विचारता. आतां आमचे कोंकणी भाशेन एकूच उतर आसा मोगाक एकूच उतर आसा, पूण हेर भासांनी जायतीं उतरां आसात. जेजून पेद्रूक जेन्ना तूं म्हजो मोग करताय म्हूण विचारलें, ग्रेक भाशेन तें उतर आगापे. कित्याक पवित्र पुस्तक हेब्रेव आनी आरामायक भाशेंतल्यान तो ग्रेक भाशेंत भाशांतर जाल्लो. आगापे म्हणल्यार शर्ता विणे मोग, अनकंडिशनल लव. पूण पेद्रू जेन्ना म्हणटा वय सायब हांव तुजो मोग करता, तो वापरता उतर मोगाक फिलियो म्हणजे भावपणाचो, भयणीपणाचो, इश्टागतीचो मोग. परत्यान जेजू ताका विचारता तूं म्हजो मोग करताय आनी आगापे उतर वापरता. आनी पेद्रू परतान फिलियो हें उतर वापरता. तिसरे फावटी परत्यान जेजू ताका विचारता आगापे. आनी पेद्रू सारकोच भियेलो. आतां हें कित्याक म्हूण म्हजो स्वामी, म्हजो मेस्त्री म्हाका विचारता. कित्याक जेजू ताका फिलियो थावन आगापे कडूंक व्हरूंक सोदतालो. भावपणाचो, भयणीपणाचो, इश्टागतीचो मोग बरो आसा, पूण ताचे प्रास वयल्या पावंड्याचो मोग आसा. थंयसर शर्त ना, कंडिशन ना, निस्वार्थी मोग तो. तसल्या मोगाक तयाराय करूंक पेद्रूक जेजून 3 पावटी विचारलें. तोच जेजू आमकां आज विचारता आमचें नांव काडून. जर म्हजें नांव जुवांव, तो म्हाका म्हणटा जुवांव तूं म्हजो मोग करताय. म्हजें नांव जर आलीस, जेजू विचारता आलीस तूं म्हजो मोग करताय. आमची जाप कितें आसतली? फकत तोंडांतली उपकारां ना, ती काळजांतसून येवंक जाय. म्हणल्यार आमच्या जिवितांत आमी देवाक पयलो जागो दिवंक जाय. पयलो देवाचे 10 उपादेश आसात. 3 उपादेश देवाक संबंद जाल्ले आनी उरले 7 मनशांक संबंद जाल्ले. जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशेंय घडटा आमी सांतांक सांतिणीक पयलो मान दिता. ना, तें चुकता आमचें. खंयचोय तो सांत जावं, सांत फ्रांसावेर जावं, सांत आंतोन जावं, सांत सेबेस्तियन जावं, तांकां पयलो मान दिवंक जायना. कित्याक तांणी आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें. तांणी आपणाकच परगटूंक ना, तांणी जेजूक परगटलो न्ही. म्हणटच आमचो पयलो मान देवाक, सांतसीम त्रिंदाद, देव बापाक, देव पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आमचो दुसरो मान सायबीण मायेक. ती मनीस आमचे भाशेन, पूण देवान तिका विंचून काडलेली आपल्या पुताची आवय जावंक, देखून तिका दुसरो मान. आनी मागीर तिसरो मान सर सांतांक आनी सांतिणींक. हें आमी समजून घेवंक जाय. देखून आमी जेन्ना इगर्जेंत येता पयलो आमी नमस्कार करूंक जाय देवाक. कांय लोक अशें करता, आतां हे इगर्जेंत हांगाय आसात, ही म्हाजी पयले वचून सांता सांतिणीक करता. ना, पयलें साक्रामेंताक जेजूक मान बागय. दिंबी मारता जाल्यार दिंबी मार, कितेंय कर, पूण देवाक पयलो मान. आमी मागण्यांची सुरवात कशी करता?
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी म्हणटा वय मू आमी म्हणना सांत पावल साबेराच्या नांवान करिना, साबीण मायेच्या नांवान करिना. हे सारकें आमी समजून घेवंक जाय. जर आमचें चुकता कांय नजो, आमच्या नेणारपणान आमी हें केलां आसत, पूण आज पासून आमी देवाक पयलो मान दिवया, दुसरो मान साबीण मायेक दिवया, तिसरो मान सांता सांतिणीक दिवया, आनी हांव म्हणटा चवथो मान सर्व आमच्या लोकांक दिवया. जात कात धर्म रंग भास वठार पळय नासतना तांकांय ती आमची भाव भयणी म्हूण आमी मानून घेवया.